भुरग्यांनो, एक्सेल ट्युशन गोवा बोर्ड या चॅनलान तुमकां माये मोगाचो येवकार। ह्या व्हिडिओन गुलाबी शार जयपूर हो सवेचो कोंकणीचो लेसन NEP लेसन आमी आज वाचूया। पाठ 10 गुलाबी शार जयपूर। हांव दत्तराजाचो अभ्यास घेताले। जयपूर से पत्र म्हण हिंदीचो ताका शिकपाक एक पाठ आसा। भुरगो शाळेच्या ट्रिपीक जयपुराक गेला आनी थंयच्यान ताणें आपल्या बापायक पत्र बरयला असो त्या धड्याचो सारांश। 11वेक आनी कॉलेजीत शिकतना हांवें अहमदाबाद, उदयपूर आनी जयपूर अशी भोंवडी केली। ताका तो धडो शिकयतना हांवूय मनांतल्या मनान परत एकदा थंय वचून येतालें। हांवें हें सगळें पळयलां अशें ताका सांगतालें। मम्मा, तुवें जयपूरचो हवा महल पळयला? तो हवेंत उडटा काय कितें गे? ताच्या त्या प्रस्नान म्हाका हांसूंक आयलें। आरे, हवा महल तसो हवेंत बी उबना। हवा महल म्हणल्यार तामसार कोराची एक व्हडली इमारत। सगळे इमारतीक ल्हान आकारांची खूब जनेलां आसात। जनेलाक जाळयो केल्ल्यो आसात। दरेक जनेलाचे वयर घुमट आसा। भायल्यान ही इमारत खूबच सुंदर दिसता। खूब जनेलां आशिल्ल्यान इमारती भितर थंडाय उरता। भितर वारें घोळटा। हाचे खातीर हो हवा महल। आतां हातूंत सरकारी कार्यालयां आसात। अशें, तो हवेंत उबना तर? आनी मम्मा, तुवें जंतर मंतर पळयल्लो? हय, वेधशाळा मरे। आतां सारकी याद जायना, पूण पयलींच्या तेंपार वरां कशीं मेजतालीं ती उपकरणां पळयल्याची याद जाता। आनीक एक म्युजियम पळयल्लें। थंयच्या महाराजांची शस्त्रां, कपडे, तांच्या वापरांतल्यो हेर वस्तू, ताणें जमयल्लीं पेंटिंग्स सगळें आशिल्लें थंय। थंयच्या राम निवास बागेंत पंडीत नेहरूचो पुतळो आसा। तो याद उरपाचें कारण म्हळ्यार थंय उबी रावन आमी फोटो काडिल्ले। मम्मा, तुवें पिंक सिटी पळयल्ली? आरे, जयपूर शाराकूच पिंक सिटी म्हणटात। इंग्लंडाचो प्रिन्स आल्बर्ट म्हणल्यार क्वीन व्हिक्टोरियाचो घोव, तो 1863 सालान जयपुराक आयिल्लो। ताच्या येवकाराक म्हण हांगा गुलाबी फातरांच्यो इमारती बांदिल्ल्यो। पुराय शार गुलाबी रंगान नटयल्लें म्हण तें गुलाबी शार। आतां कळ्ळें तुका? आनी कितें कितें पळयल्लें तुमी? आमी राजस्थान पर्यटन मंडळाचे बसीन सबंद दीस जयपूर भोंविल्ली। सिटी पॅलेस, जय महल आनी एक बावल्यांचें म्युजियम पळयल्लें। सिटी पॅलेस हो थंयच्या राजवाड्याचो समूह कसो। तातूंतल्या चंद्र महल ह्या महालांत अजूनय सवाई जयसिंग महाराजांचे वंशज रावतात। जयपूरच्यान मातसो पयस आमेर किल्लो आसा। ताचें खरें नांव अंबर किल्लो। थंय 12 राणयांचे 12 महाल आसात। आनी थंय शीश महल आसा। एका वस्तूच्यो लाखांनी प्रतिमा थंयच्या हारशांनी पळोवंक मेळटात। राजस्थानाच्या राजघराण्यान हांगा कितलींशींच वर्सां राज्य केल्लें। मागीर सवाई जयसिंहान सकयल देंवून जयपूर नगर वसयलें। आतां हेच जयपूर राजस्थानाची राजधानी आसा। जयपूरचो बाजार पळोवपा सारको आसा। तरेक तरांची जोती, कपडे, पितूळाची सुंदर आयदनां आसात। चादरी, हस्तिदंती वस्तू आसात। आमी थंय राजस्थानी मोदीच्यो लांब स्कर्ट, सायो घेतिल्ल्यो। कानांतले डूल, माळी, खड्यांची कांकणां, खूब कितें घेतिल्लें आमी। थंयच्या थिएटरांत एक सिनेमाय पळयल्लो।
मम्मा, तुवें दाल बाटी चुरमा खावन पळयल्लो? तें मात म्हाका याद ना. खाल्लोय आसत, पूण राजस्थानी जेवण हांव खूब वेळा जेवलां. जेवणांत तूप खूब आसता तांच्या. जेवण गोडय आसता. आनी जाणा मरे, थंय उंटाचेर बसूनय हांवें पासय मारिल्ली. उंटाच्या फाटीर बसपाक मज्जा आयिल्ली. मम्मा, म्हाकाय वचपाक जाय जयपुराक. आमी केन्ना या गे? आरे, हांवूय आजून जैसलमेर, जोधपूर, पुष्कर पावूं ना. थंय वतली तेन्ना या जयपुराक. हांवें दत्तराजाक थारायलो. आतां आमी जयपूर वता तेन्ना वता. पूण ह्या धड्याच्या निमतान जयपूर भोंवडेच्यो यादी मात म्हज्यो ताज्यो जाल्यो. आतां पळोवया शब्दांचे अर्थ. म्युझियम, लोकवस्तू संग्रहालय. वंशज, पूर्वज. हस्तिदंती वस्तू, हत्तीच्या दातापासून तयार केल्ल्यो वस्तू. For more such videos, kindly like, share and subscribe and share with your friends. धन्यवाद. Thanks for watching.